नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परवावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बस्तोडा हल्लो प्रकरणात भाजपा थळाव्या कार्यकर्त्याचो महत्वाचो सहभाग. हळदणचो आमदार कार्लुसाचो आरोप. बेटी बचाव बेटी पढावाचो नारो दिवपी भाजप सरकार ओग्गी कित्याक म्हणून प्रश्न. सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर घालतले बंदी. रेंव आनी जमनीची धूप जावंक लागिल्ल्यान उप्रासला गंभीर प्रश्न. प्रदुशणाक आळबंद हाडपाक नेमांक पाळो दिवप गरजेचें, मुख्यमंत्री उलयले. कोलवा सेंट अँथनी कॉपला लागसार सापडले 6 म्हयन्याचे बेवारस भुरगे. थळाव्यांनी पळयल्या उपरांत केले पुलिसांक पाचारण. चली भुरग्याची केली वैजकी तपासणी. पुलीस करतात फुडलो तपास. एक पेड़ मां के नाम मोहिमेखाला सोनसड्यार रोयतले झाडां मोहिमेचे रानमंत्री विश्वजीत राणेच्या हस्तुकी सुरवात. पुराय गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोवपाची मोख. विश्वजिताची म्हायती. भाजपाचे वेगळे अशें मिशन साश्टी ह्या फावट आसचें ना. सगळ्या मतदारसंघांनी करतले उदरगत. कोलवा भाजपाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. 2027 देशात सुरू जातली जातीय जनगणना. हे जातीय जनगणनेचो 2027 राजकीय आरक्षणाचेर परिणाम ना. ते मेळटलेच. एसटीचो फुडारी प्रकाश वेळीपाक विश्वास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बेटी बचाव बेटी पढावाचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय कितें आनी आसा जाल्यार बस्तोड्या 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करूनय तांचेर आजुनय फावो ती कारवाय कित्याक जाली ना असो प्रश्न हळदणचो आमदार कार्लूस फेरेरान उप्रासला. बस्तोड्या विवेक शिरोडकार आनी ताच्या गुरवार बायलेचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत भाजपाच्या वावुरप्याचो हात आशिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार कार्लूसान केलो. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय कितें? आसा जाल्यार बस्तोड्या 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करूनय तांचेर अजूनय फावो ती कारवाय कित्याक जायना असो प्रस्न हळदणचो आमदार कार्लूस फेरेरान उप्रासलो. हल्लो प्रकरणाचो तपास कासव गतीन सुरू आसा. तपासाचेर आपूण मात लेगीत समाधानी ना. ह्या प्रकरणात आपूण आवाज काडले उपरांत तिगांक अटक जाली खरी, पूण फुडें कितेंच जालें ना अशेंय कार्लूसाचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात भाजपाच्या एका सदस्याचो हात आसा. ताकाच लागून भाजपा ओगी आसा काय कितें अशेंय कार्लूस विचारता. तशेंच विवेक शिरोडकाराचो भाव पुलीस स्टेशनार गेल्लो तेन्ना ह्या प्रकरणात तपास अधिकारी आनी दुबावीत एकठांय बसून हांसून हांसून गजाली करताले. हे दोगूय सोयरे आसपाक शकतात. तेन्ना बाबलो परबाच्या फाटल्या 2 दिसांतले कॉल रेकॉर्ड तपासपाची तशेंच ताका ह्या प्रकरणांतल्यान कुशीक काडपाची मागणी कार्लूसान ह्या वेळार केल्या. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटात, बायले मारूं वयतात, प्रेग्नंट बायलेकूच. केसलो रायट आहा तुमकां? हांवें सांगलोलें की इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खूश नाशिल्लो. हांव डिवायस पीक रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI तेका काडपाचो. ते फॅमिली शिरोडकार फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हूण. कनेक्शन म्हणले कसे सोयरी सोयरी आसतले कनेक्शन. आनी आमी डिमांड करतात SP कळे की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे. ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले, कोणाचे फोन आयले ताका आनी हेजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक, नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो, ताका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून. हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. BJP आतां लॉ अँड ऑर्डर खूंय जालें जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां BJP कित्याक थंड आसात? एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. कायदो आनी वेवस्था खंयच कोसळिल्ली ना. बस्तोड्या जें जालां तें चुकीचेंच आनी ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांक पुलीस कशेंच सोडचे नात.
आता हातून भाजपाचो हात बी आसा म्हणून आरोप जाता ते सगळे राजकारण आशिल्ल्याचे हळडोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलो सांगता. आयकात ताचे म्हणणे. तसं त्यो त्यांच्या कस्टडीन घेतलेल्यो आसा आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो तुमच्यो BJPचे एका मेंबराचे आसा. वाय द कल्प्रीट बीन नॉट अरेस्टेड इफ द कार्स बीन सीज देर बिकॉज ही इज अ BJP member? By Tashir, absolutely not. I just made a statement now. Whether this is nothing with BJP and Congress or any politician. The act what is done is it's a criminal act, it's a crime, and they won't be spared because BJP police are not like ते जादू मंदिर न्हू. तांकां स्वप्न पडना कोण XYZ हे आनी कित्याक पळयता न्हू. तांकां स्वप्न पडना. तांची टीम सोडलेली आसा. And definitely they will On top of that, we see the political pressure आसा हो ही जी केस आसा ती दाबोवपाचो स्टार्टिंगच्यान प्रयत्न करताले काही पॉलिटिशियन. that is absolutely false. This is done probably by the opposition talking all this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय राज्यांत सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर बंदी फक्त कागदाचेरूच उरल्या. हाचे फुडें खर अंमलबजावणी जातली. गोंय हरीत दवरपाचें आसलें जाल्यार प्रदूशण आडोवपाचे नेम पाळचेच पडटले अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच गोंयांत रेंव आनी मातयेची धूप जावपाक लागिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. गोंयचे दर्यादेग वाचोवपाची गरज आसा जेणे करून चडांत चड पर्यटक आकर्शीत जातले. हाचेर सरकारान खोलायेन अभ्यास करपाक सुरवात केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत संवसारीक पर्यावरण दिसा उलयले. स्टडीज आम्ही पळयता की सँड इरोजन आणि सॉयल इरोजन गोंयांत खूप व्हडली समस्या आसा आणि कालांतरान जर आमचे बीच उरतले आणि लोक जर गोंयांत येतले आसत जाल्यार सँड इरोजन आमकां रोखपाक जाय आणि ते सँड इरोजन जाता ते आडोवपा खातीरय बी ह्या पद्दतीचो मॅनेजमेंट प्लॅन करपा खातीर वेगवेगळी तेजी स्टडीज ही आमी सुरवात केल्या आणि येता त्या काळांनी तुमकां दिसतलें. हाज्या वयल्यान लक्षांत येयला आसतलें तुमच्या कडल्यान की गोंयचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे कितल्या जापसालदारकेन काम करता की फक्त आमी दाखोवपा खातीर काम करिना. नो टू द सिंगल यूज ऑफ द प्लास्टीक. आमच्या घरांतली आमी कॉटन बॅग घेवनूच भायर सरतले. नुस्तें हाडपाक आसूं किंवा भाजी हाडपाक आसूं ते जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची स्वता पासून सुरवात जावची खूप बऱ्या पद्धतीत जातले. आम्ही इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्ह वेगवेगळ्यो रुरल तुम्ही जर फाटल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किंवा आमच्या थोड्या म्हणजे मोजकी स्टॉल्स आज प्रदीप सरमुखादमान लायल्या म्हणपाक काय हरकत ना. लावपाक तसंच जाल्यार आनीक 30-40 स्टॉल सहज लायतले असले जे इको फ्रेंडली हातूंतल्यान काम करता लक्षांत घेता. आणि त्या नुस्त्याक आमी खाता हे जाणा जायात. नुस्तें प्लास्टीक खाता आणि त्याच नुस्त्याक आमी खाता म्हणून आम्ही विचार करपाक जाय की आम्ही जेन्ना कचरो आणि सगळी प्लास्टिकची पिशवी बांधून जेन्ना एखाद्या न्हंयेन उडयता आनी हाडून समुद्रान उडयता तो विचार आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. कोलवा वाठारांतल्यान काळीज पिळून उडोवपी एक घडणूक उक्ताडार आयली. कोलवा सेंट अँथनी कॉपेला लागसर 6 म्हयन्याचे ल्हान भुरगे एका बाकार सांपडले. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक आनी वैजकी अधिकाऱ्यांक कळीत केले. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर येवन चवकशी केली. उपरांत एका अनवळख्या आड कागाळ दाखल केलेली आसा. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. राती 9:30 वरांचेर फर्स्ट वर्ड कोलवा कपेला कडेन एक बरें नॉवल घडलें आनीक तें नॉवल जायत्या लोकांक खबर कळ्ळ्या आनी कोणाक कळना ताका हांव हो व्हिडिओ काडटां. मुगेली बायल आनी मुगेली भयण 9:30 वरांचेर त्या कपलागुच्यान पासार जाली आनी पासार जाता त्या दोना थिंग एक बांक दवरलो आसता आनी त्या बांकाचेर तेमी एक बावलें चोयलें. मुगे भयणीन बायलें म्हळ्यार चोय गोंया थंय थिंग बावलें आहा अशें म्हूण. तें म्हळ्यार आतां बावलें आनी कोण आंडवतलो अशें म्हळ्यार ती मुखार गेली. परतून टर्न मारयली आनी चोवपा लागली. त्या दोनाक त्या मोटरसायकलीची लायट त्या भुरग्याचे पडली आनी त्या भुरग्यान आतालो तेगे आलोलो तेदो तें कळ्ळें हें भुरगें जितें आहा म्हूण. त्या भुरग्या हालीं 8 म्हयने ते 6 म्हयने जातले सारकें चोवपाक एक फॉरनर दिसता हितू बरो दिसता. उपरांत कॅजीन पुलिसांक फोन केलो आनी शेकुंतलानूय फोन केलो. पुलीस आमगेले रोखडे येयले आनी आमगेले कोलवा स्टेशनाचे पुलीस एकदम बरे काय बरे भाशेन ते येयले आनी त्या भुरग्याक चोयले. लेडीज पुलीस आसली प्लस एकलो पुलीस आसलो तेमी त्या भुरग्या उबारले आनी तेमी चोयलें. बरें भुरगें म्हणपा लागले बरे भाशेन ती घेवन गेली. कोणूय जाल्यार तिने भोंवपाची मनशां म्हाका ती दिसता कित्याक त्या लुगराचेर ह्या भुरग्याक सोडपा सोंपेपणी पयस मनीस येवपाना.
एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमे खाला सोनसड्यार झाडां रोयतले आनी सोनसडो पाचवोचार करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच पुराय गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोयतले अशें तांचें म्हणणें. बेरेस्तारा संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सोनसड्यार झाडां लावपाचो उपक्रम हातांत घेतलो. ह्या सुवाळ्याक मंत्री विश्वजीत राणे उलयताले. सोनसड्यार एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमे खाला झाडां लावपाचो उपक्रम हातीन घेतला. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान ह्या उपक्रमाक सुरवात जाली. सोनसड्यार कोयराच्या वासाक लागून लोक येवपाक सोदिनात, पूण आतां झाडां लायले उपरांत सोनसड्याचे रुपडे बदलतले अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सोनसड्यार रान वाठार तयार करपाची आमची मोख आशिल्ल्याचें विश्वजीत सांगता. गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां रोयतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. मेन म्हणजे कितें आयज दिगंबर कामत साहेबान आमकां जमीन आयडेंटिफाय करून हांगा दिल्ले आसा, पूण हे एक लेगसी डंप आनी जे खंय लोक पळोवपाक तयार नाशिल्ले तेका आयज कमिटमेंट दिता. देशाचे प्रधानमंत्रीन एक पेड माँ के नाम म्हणून आयज इनिशिएटीव घेतलेले आसा आनी गोंय राज्यात आमी एक ल्हान राज्य आसून आमी ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यांत 5 लाख झाडां आमी कमीट करता. आमी देशान जे प्रधानमंत्रीचे विजन की आयज पर्यावरण कडेन जोडून घेवपाक आईक कशें आमी मानतात तशें पर्यावरणाक मानपाचें. आयज हो प्रकल्प आयज बाब दिगंबर कामताच्या हातीन आयज हांगा ह्या सोनसड्याचे लेगसी डंप म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा. त्या लेगसी डंपच्यान एक सुंदर अशें एक पर्यावरणाचे एक वेगळे तरेचे एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली अशें एक वेगळे तरेचे एक डेन्स फॉरेस्ट हांगा एक आमी तयार करपाचो आमी पळयता. वॉकवे आसतले, सगळे आसतले, स्टुडिओ पॉट म्हणून आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. हे बाब दिगंबर कामताक एक अभिमान आसतले की बाबा अर्बन डेव्हलपमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे मनान जे कितें आहा तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे एक सुंदर अशें एक परिसर डेव्हलप करपाचे आयज आमी कमिटमेंट दिता. आयज प्रधानमंत्रीन मोहीम चालू केल्ली आसा आनी ह्या दिसा हांगा ह्या सोनसड्याच्यान आमी हे एरिया आमी एक सुंदर अशें एक पर्यावरण आनी एक ओवरऑल एनवायरमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी सगळे आमी खर्च खंयच्यान करपाचे ते चिंता करूं नये, ते खर्च करतलेच आनी सुंदर असो प्रकल्प आमी करतले. तुमीच म्हणटले फुडल्या वर्सा की बाबा बरो प्रकल्प तुमी हात लायलो आनी हे तुजे डंप बी कांय दिसचे ना फाटल्यान. आतां दोनी सायडीन प्लांटेशन फॉरेस्ट इल्लें करून मुखार ते पॅड आसा पळय त्या पॅडाकय सभोवतणी सगळें फुल्ल ब्युटिफिकेशन केल्लें वतलें सगळें झाडां रोवन. वातावरण टोटल एक 6 म्हयन्या भितर बाय डिसेंबर म्हळ्यार पळया सगळें वातावरण सगळें सोनसड्या भितर चेंज जाल्लें दिसता पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. फोंड्या नगरपालिकेचे प्रस्तावित प्रकल्प पुराय जाता तितले बेगीन बसका घेवन 2 प्रकल्प आपूण पास करून घेता अशें आश्वासन मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. फोंड्या नगरपालिकेत जी उदरगतीची कामां करपाक जाय ती करतले अशें विश्वजीत राणेचें म्हणणें. फोंड्या संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान जाल्ल्या कार्यावळीत मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो. आयज चेअरपर्सनान उल्लेख केल्ले आसा जी सुडाची मिटींग बेगिना बेगीन आपूण तुमचे दुसरे 2 प्रकल्प पास करून घेता. वर्क ऑर्डर 7 दिसां भितर मुन्नार सांगला म्हणून आमचे मदीं आसा. फोंडा म्युनिसिपालिटीन जे कितें आमी करूं शकता आनी मास्टर प्लॅन ऑलरेडी जाल्लो आसा आनी त्याच तरेन तुमकां प्रेझेंटेशन दिवन तुमी कितें बरें करूं शकता प्रत्युशाक सांगता, मुन्नार सांगता, डीएमएक सांगता, तुमचे कावन्सील बरोबर बसपाक आनी बाय प्रवीण नायकाचें मार्गदर्शन घेवन तुमकां कितें दिसता तें जावंक जाय. आयज तुमच्या ह्या फोंड्या अनाउन्स करता की आमी हायर एफएसआय फॉर रिडेव्हलपमेंट आनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी तुमच्या परिसरात दिवपाचे जे पयलीं जावं ना ते गोष्टी तुमकां म्युनिसिपालिटीक जाय तशें तुमी एडवायस आमकां दिया. आमी त्या तरेचे पॉलिसी मिटींग करून तुमकां दिवपाचो आमची तयारी आसा. म्हाका जर कोणाचे कान आयले की खंयचो एजंट विजंट कोण पयशे घेता सरळ एफआयआर तेजेर फायल करा, कांयच फरक पडचे ना. आयज ह्या तरेन आमकां लोकांची कामां आनी सेवा करपाक जाय. आयज कावन्सिलान जो उल्लेख आयलो तेजेर बी आमी वर्टिकल फॉरेस्टाचे कन्सेप्ट आणि आज प्रधानमंत्रीचे जी विचारधारा की 250 एफएसआयच्या वयर कंपल्सरी वर्टिकल फॉरेस्ट असल्यारूच आमी ऑक्युपन्सी दिल्ले जाल्यार ती दिवचे ना आणि ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्युनिसिपालिटीची डेव्हलपमेंट जे आज जाता ते आज आमचे कृषी मंत्री रवी नाईक सरा मार्फत जी आमी जे प्रपोजल तांकां धाडटा हांगसरल्या म्युनिसिपालिटीच्या जावं प्रायवेट रेटरी धाडटा ती कामां ते केन्नाच दवरिना. एक फायल आमची फोंड्या म्युनिसिपालिटीची केन्नाच मिनिस्टरान उलयलेची केन्नाच ना. त्यांनी म्युनिसिपालिटीक सदांच फोंड्या म्युनिसिपालिटीक आदार केल्लो आसा आणि अशेंच ते फुडें आमकां हेल्प करतले. तशेंच जी बिल्डींग आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी उबी रावता तुमी पळयला सायडीक ही बिल्डींग आमी आमचे संकल्प आसा की येता ते 15 ऑगस्टाक ही कंप्लीट करपाक
आणि ताका लागून थोडे कितें पयशे कितें कमी पडटा आमकां तेवूय सुद्दां आतां आमकां डीएमए कडेन जेन्ना उलयताले सो डीएमएन सांगलां तेवूय बी काम आमी जातले बेगीन आमी तुमकां ते करून दिता म्हणून. त्याच्या उपरांत जी आमची गोल्डन जुबली जो प्रोजेक्ट इतले वर्सां मदीं बंद आशिल्लो तो सुरवातान तेजें बी काम पूर्णत्वा कडेन येयल्लें आसा. रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो आतां जो आमच्या बाबतीच्या प्रयत्नान हो उबो जाता हांव म्हणटा की आमी तांकां पळयला तो जवळ 5 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. तेजेर रोखडेच फाउंडेशन स्टोन रोखडेच घालपाचें आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.